आज आम्ही गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्ले एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक की स्टेटीन कशा पद्धतीन एक्टिविस्टांचेर आणि गोयच्या लोकांचेर अत्याचार आणि अटॅक जाता आणि ताजेर मोठ्या प्रमाणात एक दृष्टिक्षेप ताजेर घालचो आणि गव्हर्नरान या गोयच्या सरकाराच्या आम्ही विरुद्ध अशें न्हय गोंयान जे कितें चल्लां ज्या पद्धतीन लोकांचो आवाज बंद केलो वता लोकांची फ्रीडम ऑफ स्पीच कशा पद्धतीन बंद केली वता हाजेर आमी एक आढावो गव्हर्नरा हिज एक्सलन्सी गव्हर्नरा म्हऱ्यान आमी पुट अप केलो. वी वॉन्ट सी एट लार्ज people of Goa knows who's the culprit and mastermind, but only thing is that we are expecting the government to act accordingly आणि त्या चोराक धरपाचे काम कोणाचे पोलिसांचे की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सीन हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फिट कसो दिसता पण तो फिट ना. तेच्या डोळ्याचे विजन अजून येवंक ना, ताका डोळ्यान ब्रायट दिसना, तेचे युरिनाचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट जावंक ना. प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेच्या तकलेकूय मार बसला, मातसो ब्लड क्लॉट जालो आसा आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना. सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळीं जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू आनी ताका जाता इतल्या बेगान गव्हर्मेंटान तेजेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फिट हे करिसोर ताका हे करचो. स्टेटमेंट सद्या हांवें आतांच सांगला न्हू की तो मेंटली फिट ना, कित्याक ताका ट्रॉमा इफेक्ट जाल्लो आसा, तो मदींच आंग काडटा आनी दुसरो म्हणल्यार तेच्या ब्रेनाक क्लॉट मेवला. सो सद्या तो स्टेटमेंट दिवपाच्या स्थितीन ना. दोतोर जेन्ना ताका सारको सांगतलो की तो फिट जाला तेन्नाच